आमी कशें मागोंक जाय. मागण्या खातीर आयल्यात न्ही गे, सक्कड हांगासर मागण्या खातीर आयल्यात न्ही तुमी. हय, मागण्या वरवीं आमकां कितें गरज आसा तें विचारूंक आयल्या. तर देवा कडेन आमी मागतना कशें मागयेत, थोडे पॉयंट्स आसात. पयलें, देवा कडेन आमी मागतना देवाची खुशी जावं दी म्हणून आमी मागोंक जाय. कितें म्हण मागोंक जाय? देवाची खुशी आमच्या जिणेंत जावं दी म्हण मागोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजून मागतना आमी थंयसर पळयल्यार गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू जेन्ना मागणें करता, जेजू आपले कश्ट सक्कड बापाक सांगता, पूण खरें कितें सांगता? म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं. सक्कड कश्ट सांगून जाल्यार मागीर आपणाक कितें जावचें आसा म्हणलें कळीत जाल्यार मागीर, आपणाक मरण पावोंक आसा म्हणलें कळीत जाल्यार मागीर जेजू बापाक सांगता, हें सक्कड म्हाका जावंक आसा, ही कालच म्हजें हांव निवार, पूण म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी जावं दी. आनी हेंच आमी मागोंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मनशांची खुशी संवसारी वाटेन आसता मोगाच्या भाव भयणीनो. जावंक पुरो हांव कोणाकी लायक करिना खंयच्या एका मनशाक, तर हांवें ताका वायट जावं दी म्हणून मागल्यार आनी देवान तशें वायट केल्यार जाता गे. कित्याक म्हळ्यार आमची खुशी प्युरिफाय जायची म्हणटा आमी, क्लीन जाय. देखून आमी मागतना सदांच आमचे गरजो देवा कडेन सांगया आनी ताजे उपरांत म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं दी. म्हजी खुशी न्ही, देवाची खुशी जावं दी म्हणलें मागणें आमचें सदांच जावं दी. देखून पयल्यान पयलें देवाची खुशी आमच्या जिणेंत जावं दी म्हणून आमी मागया. दुसरें, मागणें आनी पर्सनल एफर्ट आमी म्हणटा, वैयक्तीक प्रयत्न. आमी केवल मागणें करनच बसल्यार जायना, पूण आमचें तावन जावचें वैयक्तीक प्रयत्न आमचें तावन करूंक अशें तें आमी करूंक आसा. आमी जर एग्जामांत बरे मार्क्स मेळा जाय म्हणून देवा कडेन मागता, तर आमी पयलें आमचें प्रयत्न करूंक आसा. आनी तें प्रयत्न कसलें? आमी शिकोवंक आसा. आमी बरें करून लिसांव करूंक आसा. आनी लिसांव करिनासतना, शिकनासतना आमी देवानच आमच्या मोतीन घाली जाय म्हळ्यार जायना न्ही गे. देखून मागण्या सांगता वैयक्तीक प्रयत्न गरजेचें. ह्या जावंक पुरो म्हाका एक काम, बऱ्या कामाची गरज आसा म्हणून आमी चिंताव जाल्यार आमच्या क्वॉलिफिकेशनाक आनी आमच्या CV घेवन आमी दुसऱ्या जाग्यांनी वचून दिवंक आसा, कंपनीक दिवंक आसा, इंटरव्यू अटेंड करूंक आसात. आनी इंटरव्यू अटेंड करून आमचें तावन जावचें सक्कड आमी केल्या मागीर कितें आमच्या बियॉन्ड आसा, आमच्या की वर्तें आसा, तें देवाच्या हातान आमी सोडचें. जें कितें आमच्या हातान तावन जायना तें देवाच्या हातान आमी सोडचें आनी ताजी जतन देव घेता. जें कितें आमचें तावन जायना ताजी जतन देव घेता. आमचें तावन जाता तें प्रयत्न आमी करूंक आसा. तशेंच मोगाचें न्हू, हांवें पयलें सांगलें वरी, तिसरें जावन न्हू, मागणें म्हळ्यार न्हय केवल सबार उतरां बडबडचीं. अनभवरच्या बरी तुमी चड उतरां बडबडचीं न्हय म्हण जेजू सांगता. फारी जेवण बरी जायनाकात. कित्याक म्हळ्यार अनभवरच्या बरी आपणे सबार उतरांनी देवाक आपयलें जाल्यार तो तांकां आयकतलो म्हणून ते चिंतात. देवा कडेन मागतना वन वे कम्युनिकेशन न्हय, 2 वे कम्युनिकेशन. आमी उलोवचें, देवान उलोवचें, आयकूंक आमी प्रयत्न करचें. देवाचें उतर आमकां वांजेलान वाचतना देवाचो संदेश आमकां मेळटा, द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर, पवित्र पुस्तक आमकां देव कितें आमचे कडेन उलोवंक आशेता म्हणलें आमकां सांगून दिता. देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार आमचो तो संबंद बरो आसा जाय जाल्यार आमी पयल्यान पयलें चड उतरां न्हय, देवाक आयकूंक प्रयत्न करी जाय. देव कितें म्हाका ह्या उतरा वरवीं म्हाका म्हजे लागीं आज कितें उलोवंक अपेक्षिता. इस्रायल परजे कडेन उलयल्लो देव आज म्हजे कडेन कितें उलोवंक अपेक्षिता म्हणलें आमी पयलें चिंतून पळोवंक जाय, आयकून पळोवंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक गांवांत एक याजकाक पयशिल्ल्या गांवाक वर्ग जाल्या. आनी हो एक बारीस उर्बेवंत याजक. आनी उर्बेवंत याजकाची एकच खुशी आसली, आपणे गेल्ल्या कडेन बरें करूंक जाय लोकांक. आनी हो तरणाटो याजक जावन आसलो आनी ताका एका पयशिल्ल्या गांवांतल्या फिरगेचे वर्ग जाल्ल्यान हर एका नव्या फिरगेचें ताणें एक करचें आसलें. पयल्यान पयलें वचून पिडेस्तांची भेट तो करतलो. आनी पिडेस्तांची भेट केल्ल्या वरवीं ताका थंयसर कशी लोकांची स्थिती आसा, लोक कशें कश्टन आसा तें प्रकळटलें. आनी बारीस थंडेसो गांव तो
थंयसर बर्फ पडटलें आनी हो याजक रातीक थंयसर आपल्या याजकाच्या वस्तेघरा त्या फिरगजेक पावल्लो आनी थंयसर तो पावल्या मागीर तो थंयसर घरा भितर वचून रावलो त्या दीस ताणें करशिल्लो आनी दुसऱ्या दिसा पिडेसांची भेट ताणें सुरू केली आनी पिडेसांची भेट ताणें सुरू करतना थंयसर एक चेडूं आयलें आनी पाद्र्यापा कडेन म्हणालें फादर म्हजो बापूय बारीस सीक आसा बारीस पिडेर आसा कश्टोन आसा ताका तुमी निमाणें सक्रामेंत दिवच्याक पिडेसांचे माखणेचें सक्रामेंत दिवच्याक तुमी येजय म्हणून आनी याजक बारीच उर्बेवंत म्हणून हांवें येदोळ सांगलें या तरणाटो याजक आनी त्या चलये सांगत तो गेलो आनी थंयसर ताणें वचून त्या मनशाक पळयलें आनी थंयसर तो मनीस आसलो आंतुळणार आसलो कश्टांत आसलो आनी याजक थंयसर भितर गेलो तो मनीस दोळे धांपून आसलो आनी ती चली म्हणाली फादर म्हज्या पप्पाक कॅन्सर आसा 4th स्टेजाचें कॅन्सर आसा गडिस्तो आसा आनी त्याच देखून हांवें तुमकां आपयलें आनी थंयसर याजकान भितर सरतना थंयसर एक बेडार खाटल्यार तो हांतुळणार तो आसलो जाल्यार ताच्या हांतुळणाच्या सायडीक एक चेअर आसलें एक कदेल आसलें एम्प्टी चेअर आनी हें पळोवन याजकान चिंतलें चलयेन खंयसर आपल्या बापायक सांगलां आसतलें पयलेंच आज हांव पाद्र्याबाग आपूण हाडटां तुका पिडेसांचें माखणी दिवच्याक आनी त्याच देखून हें चेअर थंयसर दवरलां म्हणून चिंतून तो थंयसर भितर गेलो आनी चलयेक म्हणालो तूं आनी वच आनी हांव तुज्या बापाय कडेन उलयतां ताका पिडेसाची माखणी दितां आनी ताचे मागीर ताका कुमसार जावंक घाल्ल्यार कुमसार जावन क्रिस्त प्रसाद दिवन हांव भायर येतां म्हणालो आनी जशें याजक थंयसर त्या मनशाच्या खाटल्या कडेन गेलो त्या मनशान अस्कतकायेन दोळे उक्ते केले आनी दोळे उक्ते करतना याजक म्हणालो म्हाका तूं वळखलो की तुज्या दुवेन येजोळ सांगलां आसतलें आज याजक घरा येता तुका सक्रामेंत दिवच्याक ताका तो मनीस म्हणालो ना म्हाका येदोळ सांगूंक ना तूं येताय म्हणून हांव नेणा आसलो कोण तूं म्हणालो ताका तो म्हणालो हांव तुज्याच फिरगेजेक आयिल्लो नवो याजक हांवें हांगासर तुज्या खाटल्याच्या देगेक तें खाली चेअर आसलें तें पळोवन ह्या कदेल आसलें पळोवन तूं म्हाका राखोन आसलोय कोण ना म्हणून हांवें चिंतलें म्हणालो ताका तो मनीस त्या चेअराक त्या कदेलाक पळोवन म्हणालो ओ तेंगी ताज्या विशयांत हांव तुमकां सांगतां तुमी पयलें एक काम करा ह्या रुमाचें दार बागील बंद करा आनी ताचे मागीर हांव तुमकां सांगता म्हणालो याजक विस्मीत पावन त्या रुमाचें दार बंद करून थंयसर आयलो आनी त्या मनशा कडेन उलयतना तो मनीस अशें म्हणालो फादर म्हज्या सगळ्या जिवितांत म्हाका मागणें म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत नासलें केदाळे हांव मागणें करूंक बारीच पाटी देखून म्हजो एक इश्ट आसलो ह्या 4 वर्सां पयलें म्हज्या इश्टान म्हाका अशें सांगलें जर तुका मागणें करूंक कश्ट जातात तरी हें आयक मागणें म्हळ्यार तितल्या कश्टांचें न्ही तुवें कितें करी जाय म्हळ्यार तुवें एका कदेलार बसा जाय तुज्या मुखार आनी एक खाली कदेल सोडूंक जाय आनी अशें चिंतूंक जाय तुवें बसून आसल्या कडेन मुखार तुज्या जेजू आसा आनी एका इश्टा कडेन उलयल्ल्या बरी जेजू कडेन तुवें उलोवंक जाय त्या कदेलार जेजू आसा म्हणून चिंतून तुवें उलोवंक जाय म्हणालो आनी त्या दीस सावन फादर आज पर्यंत हांव अशेंच करनासा आनी हाजे वरवीं म्हाका जायतें बरेंपण लाभलां हांवें इतले शर्माव म्हजे ल्हानपणांत हांवें पाद्र्या म्हजें आयकल्लें जाल्यार एकय शर्माव म्हाका समजूंक नासलो ते कितें सांगतलें तें म्हाका कळीत नासलें पूण हें हातूंत हांव साबार भोवटी जेजूचें हजीरपण त्या कदेलार पळयतां आनी जेन्ना हांव कितेंय सांगतां जेजू म्हाका जाप दिता हांवें सांगलें तो आयकता म्हजी पिडा शिडा सांगतना तो म्हाका बुजयता त्याच देखून तें खाली चेअर ह्या कदेल हांवें थंयसर दवरलां म्हणालो हें आयकून बारीस याजका संतोश जालो विस्मीत पावलो आनी ताणें ताका निमाणो सक्रामेंत दिवन थंय थावन तो याजक थंय थावन गेलो पूण मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या दिसां उपरांत त्या याजकाक त्या चलयेचो फोन आयलो आनी त्या फोनार चलयेन अशें सांगलें आयच्या दिसा दनपारां म्हजो डॅडी मरण पावलो आनी याजक खंडीत जावन आपल्या काळजांत याजकाक कळीत आसलें हो मनीस ह्या मनशा थंय भोंवरता आसलो देखून खंडीत जावन बरें मरण फावो जालां आसतलें आनी त्याच देखून ताणें त्या चलयेक विचारलें तुजो डॅडी न्हीद जावन संतोशान समाधानेन गेलो गी म्हणून ताका ती म्हणाली वय दनपारां तो म्हजे कडेन उलयल्लो हांव भायर शॉपाक वचून फाटीं येता म्हणसर तो मरण पावलो पूण एक संगत म्हाका आजून समजना म्हणाली ती चली कितें ती कसली संगत ती ताका ती म्हणाली हांव तो मरण पावलो थंयसर पळयतना ताजें तकली त्या चेअरा वयर आसली
बेड्डाच्या सायडीक आसल्या त्या चारा वयर आपली तकली दवरन ताणें प्राण सोडलो. वय मगाच्या भाव भयणीनो, मागणें म्हळ्यार न्ही केवल आमी देवा कडेन उलोवचें, आमी देवाचें उतर आयकुचें. देव आमच्या सांगात आसा म्हणलें आमी फील करचें, आमच्या भावान आत्मक रितीन आमकां कळीत जावन येवचें. आनी त्याच देखून तो मनीस मरच्या घडयेर देव आपणा सांगात आसलो आनी जेजूच्या उस्क्यार आपणें प्राण सोडलो म्हणलो तो भावार्थ दवरन मरण पावलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें मागणें म्हणून सांगलें. मागणें म्हळ्यार पयल्यान पयलें देवाची खुशी जावं दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. आमच्या जिणेंत आमचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. चड उतरां बडबड नासतना आमचें जावन जावचें. आमच्या जिणेंत आमकां जें कितें भोगोन आसा तें देवाक सांगून आनी देव आमचे कडेन उलोवन दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. तर आमच्या मागण्याच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां गरजेचें म्हळ्यार जावन आसा एक संगत गरजेचें म्हळ्यार भावार्थ. आनी त्याच देखून जेजू सांगता जे कोणाक भावार्थ आसा, जे कोण सकड संगती भावार्थान सतमंता ताचे तें सगळ्यो संगती साध्य म्हणून सांगता. त्याच देखून आमकां हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां भावार्था विशयेंत आयकूंक मेळटा. 11वो अध्याय आमी थंयसर पळयता. सगळो अध्याय भावार्था विशयेंत सांगता. आनी खंयचेय एक अजाप जेजून करतना जेजून एकच सवाल विचारचें आसलें, तुका भावार्थ आसा गी, तूं सतमंताय गी, हांव ही संगती करूंक शकता म्हणून. आनी आज तोच जेजू आमकां हर एकल्याक हेंच सवाल विचारता. आनी तें सवाल जावन आसा, तूं सतमंताय गी, तुका भावार्थ आसा गी, हांव हें करूंक शकता म्हणलें. आनी जर तूं सतमंताय, तुजें थंय भावार्थ आसा, तर हें खंडीत जावन तुज्या जिणेंत घडटलें.